28 तारखेर फातोडेर तिराळीचे उदक सोडले, मात अजूनही चानेल जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा तेका अजूनही तिलारीचे उदक मेळना। आता हे अशें कित्याक तर तुमकां खबर आसा, परवरी आणि साळगांव वाठारांत व्हडा प्रमाणात उदकाची पुरवण कमी जाल्ली आणि त्या सगळ्या फाटभुंयेचेर सगळें उदक जे आसले ते परवरी डायवर्ट करता म्हणून मंत्री WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर जे आहा त्यांनी उलयल्लो। कारण परवडीचो ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयने मायज त्या लोकांक उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसात आणि त्यानुसार पूर्ण सगळे उदकाचे डायवर्शन आसा ते आमच्या परवरी केल्ले आसा। त्या फाटभुंयेचेर अजूनय म्हणजे आयज 2 तारीख जाली तरी चानेल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक अजून जाय तशें उदक मेळना। ते सध्या जी कळणे न्हंय आसा त्या न्हंयचे उदक लिफ्ट करता आणि तेतून पेडण्याची उदकाची ताण जी आसा ती भागयता। मात आमी जर पळोवंक गेले जाल्यार आमकां मोपा विमानतळ पेडण्यां मोपा विमानतळ आसा आणि त्या मोपा विमानतळाक जायतें उदक लागता आणि तें उदक जें आसा तें चांदेल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटा कडल्यान रॉ वॉटर वयता आणि वयर मागीर ट्रीटमेंट जाता प्लांटार, एअरपोर्टार ट्रीटमेंट जाता। आता हें जें रॉ वॉटर आसा तें आमकां कळणे न्हंयच्यान लिफ्ट करतना आमकां दिसूं येता। तें बैलपार जो न्यू प्रकल्प जाला उदकाचो, पंप हाऊस जाला, त्या पंप हाऊसाच्यान मोपा विमानतळार जें आसा तें उदक दिलें वता। मात आमी जर पळयलां जाल्यार थंयसर थंयल्यान लिफ्ट करपाक जायती पावर जाय पडटा किंवा इलेक्ट्रिसिटीची व्हडली थंय गरज जाय पडटा। त्या खातीर व्हडले पंप जे आसा ते बसयल्ले आसा। मात जेन्ना आमी तिलारीचें उदक यूज करतले तेन्ना तेंचो जो कॉस्ट आसा, त्या पंपांचो कॉस्ट आसा तो खंय तरी कमी जातलो। प्रुडंटा खातीर साहील नार्वेकर।